प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो विसवोर वोड 9 ते 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 9 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपूण प्रामाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताली आनी हेरांक लेगीत नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजियो आनी दुसरो दोन मुसलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. तो फारिजियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो. देवा, हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्यायी, अर्दवारी हे त्या दोन वसूलदाराय सारको न्हय. आठवड्यात 2 फावटी हांव उपास करता. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक करता. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो. दोळे पुर्यान स्वर्गार लावंक ताका काळीज जायना जालें. पूण पडतें बडोवन बडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा परतलो. पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात, तांकां देव खाला उडयतलो. आपुणूच खालती जातात, तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एक वपार घालता फारिजियो आनी दोन वसूलदारांची. आनी ही वपार जी आमी आतां आयकल्या आमकां कसली शिकवण मेवता. दोन भाशेचो मनीस आसता, एकलो फारिजियो आनी एकलो पातकी हो दोन वसूलदार. फारिजियो कितें चिंताले जेन्ना ते देव मंदिरान वेताले, देवा कडेन येताले मागणी करपाक, ते मागणी कोन्न नासले. ते फकत देवाक सांगूंक सोदताले कितले बरे मनीस ते, कितले उपास करतात, कितले मागणी करतात, कितलो आदार करतात इगोर्जेन. आनी भाव भयणीनो, 2000 वर्सां पयलीं जे फारिजियो आसले ते आजून पासून आयज इग्रोज मातेन हे फारिजियो म्हणटा ते भशेन फारिजियो भाशेन चिंता तसले मनीस आजुनूय आहात. कित्याक जो मनीस सजमता की आपूण मिसाक वेता, मागणे करता, तेर्स करता, मीस चुकोना, आपूण एक बरें जिवीत जियेता, हो मनीस आपली चोत्राय आपल्या बऱ्यापणाचेर धरता, जेजूचेर धरिना. पूण जो कोण जेजूक आपलो सोमी देव आनी सर्वंडार मानता, आपूण सजमता पातकी आनी देवाची गरज आहा म्हणून ताका तो आतां देवा कडेन येता आनी देवाक म्हणटा, सायबा हांव पातकी, तुज्या पुता जेजूक हांव म्हजो सोमी देव आनी सर्वंडार मानूंक तयार आहा. आयजतान म्हजें जिवीत म्हज्या बरेपणान चलचे सोतेक हांव म्हजो बाबाट जेजूचेर धरतां. जें जेजून म्हजे पासत केलां खुर्सार, ताणें आपलें रगत वारोयलां, ताणें म्हजो जागो घेतला आनी म्हाका जें फाव जावंक जाल्लें तो सगलें म्हज्या पासत तो आपले कुडीन तो सगलो सोंसला. जेन्ना हांव ह्या मनान देवा कडेन येतां, भाव भयणीनो, देवाक हें मानता. खरेपणी आमी आमच्या पातकांची आमच्या कोन्याची आमी चूक केल्या म्हणून आमी देवा कडेन आमी मानता की आमी पातकी म्हणून. आनी देव आमकां आपल्या आमोलीक रोगता वरवीं, जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमकां नितळ करता आनी देव आमकां आपली भुरगीं करता. तर आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मातयेन फारिजियो आहात, दोन वसूलदार आहात, पातकी आहात. वय 2000 वर्सां पयलीं ज्या भाशेन फारिजियो आसले, जे सगळें सारकें करताले भायल्यान, ते इगोर्जेक वेताले, देव मंदिरान वेताले, 5 फावटी मागणी करताले, उपास करताले, ते दुडू दिताले, ते देवाचें उतर शिकताले. आनी भाव भयणीनो, तरी हें सगळें करून देव तांकां नाकारता. कित्याक तांचीं काळजां देवाचेर नासलीं, तांचीं काळजां आपल्या कोन्याचेर आसलीं. आनी आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन 2000 वर्सां पयलीं फारिजियो असले आसले, आयज
फारिजियो भाशेन चिंतात तसले लोक अजून इग्रोज मातेन आहात. कित्याक आमी समजता की आमच्या बऱ्यापणा जिवितान आमच्या कोन्यांनी देवान आमकां बेसावन दिवंक जाय, देवान आमकां कितें बरें करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमकां शिवर्तमान कळोन येता जेजून आमचे पासत कितें केलां तें, ताणें आपलें रगत वारयलां तें, आनी आमी आमकां आमच्या जेजूक आमी आमचो सर्वंट देव आनी आमी आमचो स्वामी म्हूण मानता, तेन्ना जेजूचें आमोलीक रगत आमकां नितळ करता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमच्या मनाची नडसणणी करूंक पावता. आनी भाव भयणीनो, नडसणणी केल्या उपरांत देवाचें उतर घेवन आतां आमच्यान एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमच्या कोन्याचेर, आमच्या पवित्रपणाचेर, आमच्या बऱ्यापणाचेर चोत्राय धरिनासतना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर धरया. ज्या भाशेन त्या तो 2 वर्सां तो पातकी येयलो आनी ताणें वयर पासून आपली तकली काडूंक ना, म्हणूंक लागलो, सायबा हांव पातकी, म्हाका जाय तुजी काकूट. तेच भाशेन आयज भाव भयणीनो, आमी आमचे चोत्राय धरिनासतना आमी जेजूचेर धरुया, ताच्या आमोलीक रगताचेर धरुया आनी जेजू सांगुया, देव बरें करूं, हांव तुका आर्गां दितां जेजू, आर्गां तुका दितां बापा जेजू पासत. कित्याक ताच्या आमोलीक रगता वरवीं तुवें म्हाका तुजो पूत केलाय, तुजी धूव केल्याय आनी तुजो पवित्र आत्मो दिलाय. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आयजतान आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवपाक कमेस करया, एक खरेपणी खालतें जिवीत जिवंक कमेस करया. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा आयज 14वी वडीन, तो म्हणटा, आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. म्हणटच आमी केन्ना खालती जाता? आमी खालती जाता जेन्ना आमी आमचेर चोत्राय धरिना, पूण जेजूचेर धरता, जेजूच्या आमोलीक रगताचेर धरता. ताणें आमचे पासत कितें केलें तें आमी ताचेर धरता. वय, आमी खूब पाटी आमी जेन्ना बरें काम करता आमीच आमचें फेरफेर आमी फेरफेर करूंक म्हणटा, हांवें केलां, तोहें केलां, हांवें दिलां, हांवें दूड दिल्या, हांव मागणें करतां. हें सगळें सोडुया आनी आमची चोत्राय फकत जेजूचेर धरया. आनी आयजतान जेजूच्या आमोलीक रगता वरवीं ताणें आमकां देवाची भुरगीं केल्या म्हणून, ताणें आमकां पवित्र आत्मा दिला म्हणून आमी पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसणणी करून देवाचें उतर घेवन एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.